गुपित मोर्चा देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपार तुनीस आसायां तारा काळीज मोचे सगळेंच तुका गावजाता कित्याक नियाक तुका सगळेंच चलवता काळीज मोचे सगळेंच तुका गावजाता कित्याक नियाक तुका सगळेंच चलवता जेजू मुझ्या मोगा जिविताच्या सुखा मान आणि महिमा आराधन तुका जेजू तुझे आराधन दिता सुख निदान तुझे विणे चिणयेक मुझे ना सुशेग समाधान तुझे मुखार आसचें भाग मुझे वर्तें तुझ्या स्पर्शान जेजू जिवीत जालें पुरतें तू मुझे देणे तू मुझे दायज तू मुझे पिडेक एकलोच वैज तू नातल्यार जिवीत मुझे रंग नातल्या दोणवा बरी तें खरेंच आदुरें दोरी तुटुल्ल्या पाळण्या बरी उडास तुजो हाडटा काळजाक बरवशाची भावना कश्टां रान्नींत भासता तरी दिशा मुजी मालवना तुका पळोवन दोळे मुझे केन्नाच जेजू वळानात तुजे संगी आसतना वेळ गेल्लोच कळना तुका वर्णून गोळो म्हजो केन्नाच सोम्या सुखाना तुका आयकून कान मुझे केन्नाच सोम्या थकनात दुंपा दुवरान आवरत जालां तुजें दैवीक हजरपण ताच्या संगी सोडो मुझे जिणे देणे समर्पण तुका जेजू घाला मुझ्या काळजांत एक माटो दीस राती थंयसर तुजो गुंडायसो आटो तुजो म्हाका जोप सोम्या तुजें रुपणें देखता तुजे रसनेंत तुजे करणेंत तुका मात्र सोदता सुशिका हांगा तरा तराची नरा सोमिया कितली सोभायेची तुजी कृत्या सगळ्यांनी शिमगायलाय माणका मोतिया वैरंतळाची
आतां आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तेंचो मुखार चलत वेतां जेजून सुंका काट्यार बसून आशिल्ल्या मातेव मुळ्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सोबें पंक्तीर बसले. हे फारिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तां. वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यां कापोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. आत्तां आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर एक घडीभर मौन रावून नियाळ करया. सांडून गेल्ले शर्येक सोदून जेजू तूं आयलोय. पातक्यां मदें जॉर्दनान स्नान घेवून देवलोय. पातक्यांक तुजे इश्ट करून तांचे संगी भोवलोय. पातक्यां मदें निमणे जेजू कुर्सा पलंगार मेलोय. मातेवाच्या घरा जालें तुजें येणें. जाकेवाच्या वांट्याक बोगसाण्याचें देणें. प्रदवारी ते स्त्रियेक जेजू दिलें उदंड माफ. काट्या वयले स्त्रियेक ते मेळ्ळी सबलांक जाप. दगल्याची देग आपोडलेले स्त्रियेक दिलोय तुवें बरवसो. भावार्थाचें इनाम मेळ्ळें, तोंडार जोडलो हांसो. अस्कत्या पेद्रून सोम्या तुका नेगार केलो. दिश्ट तुजेर लावन शांतेन घरा फाटी गेलो. फारिसेवाच्या घरा स्त्री एक आयली. सुगंधाच्या तेलान पांय माकूंक लागली. तिस मोगा करणी जेजू जेवणाच्या किमांदली. बोगशिल्ल्या त्या संतोषान घरा पाटी धांवली. सांडलेलें तें नाणें जालां, होगडावन घेतलां तुका. मस्तेन गेल्लो पूत हांव, गोपांत आराय म्हाका. दिश्टनातलो कुड्डो हांव, मागता मोगा भीक. आसून नेणा हातांत म्हज्या दिरवें मोलादीक. जिवांत आसोन मेलां हांव, कुसलां मोना फोंडांत. धोंकुळण म्हाका उठय सोम्या, जियेवंक नाका गुडांत. आर मारल्लो पिडेस्त हांव, हाड म्हाका समकार. भिरांत म्हजी पाटी सोडून सरले लोकां मुखार. 7 दिवसां सरल्ली वाऱ्यार दलची वाल हांव. सुडके विणे चड पडटां, दी म्हाका सलवासांव. दुडू म्हाका दीत म्हणून जिणयेक म्हज्या भद्रती. ग्रेस्त गायंत कुसोन आसां, वापरून म्हज्यो हिकमती. पूण ना समाधान काळजान म्हज्या, भरल्या भरपूर आशांती. संपूर्णकायेक पावय म्हाका, दी सुशेग म्हजे मोतीक. दी तर सुम्या म्हाका एकच एक नवो अवकाश. बरो जाता कुरपेन तुज्या जेजू सावकाश. सादोरा अस्कत हांव सकदी भुक्षी म्हाका सर्वेश्वरा. रूप तुजें विद्रूप केलां, होगडायला सगळे म्हज्या अंकारा. वाडदिसाना ह्या अंकारान एक पावटी
आयकूं तुजी काळजा उडी धारून मन मुझे मोवाळून दी देवूय मुझे तुजो कुर्पेशी बोल तुकाच हे काळिस्ताने उंदी देवूय मुझे तुजो कुर्पेशी बोल तुकाच हे काळिस्ताने उंदी नीचे वांग मुझा दी थेंको खुशी मुजी तुका सरणे उंदी अवकाश दी बापा मुझा मोगा सागोरा विचार कितें जाय सोम्या तुवें म्हळाय विचारता तर सोम्या खरी नासता घळाय दी आमकां सोम्या तुजें राज पयलें तेंच आमकां पुरो तांतूं सगळें आयलें मोग करूंक शिकय स्वार्थ आमचो सांडून तृप्तेन जियोंक शिकय उपकार तुजो पावडून दन दिरवें नाका गरजेचें तें दी घेतलेलें तें दिवंक दिलदार काळीज दी पिकाळ जावं शेतांत वावरूंक भलायकी नसता विणें वावर करूंक मोतीक दी छलाकी कुटुंबांत आमच्या सुम्या शांती सदां आसूं लक्ष आमी दिवंक ल्हानांतल्या ल्हानांक पासून विदय आमी जावंक जाणट्या आमच्या मालगड्यांक देख आमी जावंक तरण्या मोरण्या नेणतुल्यांक दिसपरतो ग्रास सोडून तीर आसचें खांब लावय वावर आमचो उर्बेन करूंक दी आमचे कुडीक घटाय हांव मुझें म्हाका विसरून पेल्याक हांवें पावशें कर तुवें दिल्लें बरेंपण मुजे द्वारे भाळशें कर कोण म्हाका ने घडतना दी म्हाका सुस्निकाय समजून तांकां बोगसून जियोंक बांदूंक हांवें समुदाय कश्टा मदें भरवसो
केन्नाच हांवें साडिना जावं सोजेरा सारकें धैर्य दी भावार्थाक म्हज्या साक्ष दिवंक शेकी जेजू मरणान म्हज्या अचल हांवें रावूंक सांडून सगळें पाटी संवसारांत तुज्या गोपान धावूंक बोर सोम्या आमकां तुज्या कुरपे बरीत बेसांवांनी जिणेंत आनी मरणांत जियेवंक तुज्या लिसांवांनी तुझी दिष्ट सदा मुझेर आसूं तुझे विणजी म्हज्या नजर हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सौम्या मोग तुजो तुझी दिश सदा मुझेर आसूं तुझी विणजी म्हज्या नजर हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सौम्या मोग तुजो म्हज्या जिणेच्या कळक्या अंतरांत तुझा दोन पारांचो सूर्य धर्माका पोटलून तुज्या गोपान गरजाताना ओ सांबोळ धरयो तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दूख यारी म्हाका दूख नाका हांवच करतबल सैम बसो तुझी दिश सदा मुझेर आसूं तुझी विणजी म्हज्या नजर हर दीस एक हुस्को म्हजो कसो करूं सौम्या मोग तुजो कष्टालारा मुझेर उपरासतना दाखय जिविताची दिशा सवणेन आत्मोनीर आसतना भर म्हाका अखंड भरवशान तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दूख यारी म्हाका दूख नाका हांवच करता
muchanoso dice que sos como so canso cărun somnia moctuso शेकी समताना हे भडकुडिके तुझो सांगात मुजो आधार निवार म्हाका मरना भिरांतेके जावं एकूट आमचो सरदार तुका विसरल्यारी म्हाका विसरनाका तुका दुखल्यारी म्हाका दुखनाका हांवच करतबल सैन बसो तुझे देश सदा मुझे रासो तुझे विजयं मुझanoso dice que sos como so canso cărun somnia moctuso कोरोना व्हायरसांत कोस्टोच्या लोकां खातीर हे आमचे विशेष मागणे ताका भेटोवया. मोगळा जेजू तूं वैजांचो वैज आमची पिडा शिडा तुवें तुज्या माथ्यार घेतली. तुज्या घाया वरवीं तुवें आमचे घाई बांदले. पिडेस्तांतय तुका विशेष हुस्को आसलो. न्हय मात्र तांची भायली पिडा बागार तांची आंतरीक भलायकी तुका पाटी दिवच्याक तांची पातकां तुवें बक्षिली आनी तांकां कुडीन तशें आत्म्यान गूण केलें. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमी मागतांव कोरोना व्हायरस हे पिडेतावन आमकां मुक्त करूं. हे पिडे निमती जायतो लोक येदोळूस मरण पावला. जायतो लोक पिडेस्त आसा आनी हेर जायतो लोक कश्टांत सांपडला. जायत्यांनी काम होगडायलां. जायतीं जाणां जाग्यांतर जाल्यान. तर सोमया आमचेर बिरमोत पाव. मनशा कुळान केल्ल्या सौर पातकांक तुजें बोगसाणें आसूं. कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो म्हजे सरची येया म्हूण तुवें आमकां लागीं आपयलां आनी आमकां खरो विशय दितलोय म्हूण भासयलां. तर तुजे सरची आमी येतांव आनी तुजो आदार सोदतांव. ह्या कर्गांतले आमकां निवार बेगीनस हे पिडेक वखद सोदून काडूंक सर विज्ञानीक तूं मोतींक उजवाड दी. कोरोना व्हायरसाच्या पिडेस्तांची जतन घेवच्या सर्व दोतोरांक नर्सांक तशेंच हेर शिबांदेक तूं जतनायेन सांबाळून व्हर. हे पिडेक लागून येदोळूस सरून गेल्यान ते आमच्या भावा भयणींक तुज्या गोपांत ससणेक विशय दी. हे पिडेच्या वस्याक लागून कोस्टोच्या सर्व कोविड पिडेस्तांक बरी भलायकी फावो कर. तांणी बेगीनच बरीं जावन पाटी तांच्या आदल्या कामाक वसाशें कर. तांचे थंय हेरांनी दयाळाय दाखोवन आनी तांणी ही पिडा हेरांक दिनाशें सत्राय करूंक तांकां तूं समजणी दी. हें गर्ग बेगीनच आमचे तावन पयस बसून सर्व आमी समाधानेन जियोंक साध्य जावन दी म्हूण मागतां. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया. Sacramenta
ये देवा विचित सक्रमिता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भुगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन.